सगळ्याकिನ್ನ सुरव्याम सगळ्याकिನ್ನ सुरव्याम जगद्गुरु शिल प्रभुपादाल चरण मिगल दंडवत अर्पण करता. त्याच्यानंतर मिगेल गुरु महाराज जोरीना जयपताका स्वामी महाराज तांगेल चरण मिगल दंडवत अर्पण करतस. त्याच्या उपरांत मिगल शिक्षा गुरु हिजग्रेश विश्वरूप प्रभू आणि हिजग्रेश श्यामकुंड प्रभू चरण मिगल दंडवत अर्पण करता. तशीची हिजग्रेश मुरलीचरण प्रभू आणि हरग्रेश सखीचरण माताजी चरण दंडवत अर्पण करून त्या उपरांत उपस्थित सकळ वैष्णव आणि वैष्णवी दंडवत चरण दंडवत अर्पण करता. आईची मग दिलेली सेवा लाईक करून परिपूर्ण करू तशी मग आशीर्वाद द्यायची. कसं चूक जलार मग क्षम करा तशी मी गेली एक विनंती. अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आम्ही लास्ट सेशन आणतो. लास्ट सॅटर्डे आम्ही 11th चॅप्टर प्रभुपाद लीलामृताच व्हॉल्यूम 1 स्टार्ट केलेलं आशिल्लें. त्याचे टॉपिक आशिल्लें द ड्रीम कम ट्रू. हिंदींतू स्वप्न साकार हुआ. तांतू आम्ही पळयलेलें आहे कशी इनिशियली आम्ही 10th कॅन्टोन पळयलें कशी भक्तिवेदांत स्वामीन मस्त कष्ट काणू बरोवचे भागवतमांनी स्टार्ट केलेलें आहे. आता बरोवचे एक विषय आशिल्लो त्या कष्ट आशिल्लो जाल्यार बरोवन प्रिंट करचे तांणी चड कष्ट. कित्याक म्हळ्यार बरोवची स्वता भक्तिवेदांत स्वामीन बरोवचे आशिल्ले. तांकां टायम मेळ्ळो तशी तांणी बरयत आशिल्ली. आता प्रिंटींग करपाक जाल्यार तांकां दुसऱ्यान वयरी अवलंबून आशिल्लें. त्या निमित्त चड कष्ट तांकां जावचे आशिल्ले. जाल्यार तांगे दिल्लींतू तांगेली एक फ्रेंड आशिल्ली हितशरण शर्मा म्हणून. ताणें भक्तिवेदांत स्वामीक लायक करून सहायता केलेली. ताणें भक्तिवेदांत स्वामीक सांगिल्लें तुम्ही गोरखपुरा वचाती. गोरखपुरा वचून तुम्ही हनुमान प्रसाद पोद्दाराक मेळाती. तांणी तुमकां फायनान्शियली दुडवान तांणी हेल्प करतालीची. तशीच मागीर आमी लास्ट टायम पळयलें कशी भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली दाखवून गोरखपुरा 130 रुपये घेवन चिल्लान तो 130 रुपये आसून ते घेवन तांणी कशी ते चमकलेलीची गोरखपुरांत तो हनुमान प्रसाद पोद्दाराक मेळ्ळो. तांणी तांगेलें पांडुलिपी बरयलेलें तें तांणी दाखयलेलें कशी तांणी प्रभावीत जालीत. मागीर ते प्रभावीत जावन तांणी तांकां 4000 रुपये डोनेशन दिलेलें आशिल्लें. ते आमी लास्ट टायम पळयलेलें. त्या 4000 रुपये घेवन कशी अपास भक्तिवेदांत स्वामी दिल्लींत येवन कशी तांणी प्रिंटिंगा वेवस्था केल्ली. सुरवे त्या हितशरण शर्माले प्रिंटिंग एक प्रेस आशिल्लें राधा प्रेस म्हणून. तांतू तांणी प्रिंटिंग दिलेलें. थंय तांकां प्रिंटिंग आवडनी म्हणून फॉन्ट सायज आवडनी म्हणून तांणी लागीं आनी एक प्रेस हाऊस आशिल्लें ओके प्रेस म्हणून. थंय तांणी मागीर प्रिंटिंग केलेलें तांगेलें भागवतमाचो फर्स्ट खंड कॅन्टो फर्स्ट फर्स्ट 6 चॅप्टर फर्स्ट 6 चॅप्टर इज कॉल्ड फर्स्ट खंड ऑफ कॅन्टो फर्स्ट. त्या तांणी मागीर थंय प्रिंट केलेलें ओके प्रेसांतू. ताजी बुका कवर तांणी हितशरण शर्माले राधा प्रेस प्रिंटिंग प्रेसांतू तांणी कशी तांणी प्रिंटिंग केलेलें. ताजे नंतर मागीर अपास तांणी ते 1100 कॉपी तांणी प्रिंट केलेले फर्स्ट खंडाचे फर्स्ट 6 चॅप्टर्स फर्स्ट खंड ते 1100 कॉपी तांणी प्रिंट केलेले. मागीर त्या विकच्या खातीर तांणी कशी दिल्लींतू केलो स्कुलान चमकलेली ती. ताजे नंतर तांणी आमगेले एड्युकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रीन तांकां कशी तांकां एक 50 बुकाची ऑर्डर दिलेले. मागीर अमेरिकन लायब्ररी काँग्रेस पार्टीच्या अमेरिकन लायब्ररी दाखवून तांकां 18 बुकाची ऑर्डर मेळलेले. ताजे नंतर तांणी वापास एक सेकंड खंड म्हळ्यार फर्स्ट टू 6 चॅप्टर्स वॉज खंड 1. सेकंड खंड 7th चॅप्टर दाखवून स्टार्ट करच्याक तांणी अपास बरोवच स्टार्ट कर न्हू. ताजे खातीर अपास तांकां अनुदान जावका आशिल्लें दुड्डू जावका आशिल्लें. त्या तांणी मागीर अपास केलो बिझनेसमॅनाक कशी अप्रोच केलेले. तांतून मागीर एक L&G शुगर फॅक्टरीचे एक ऑफिसर आशिल्लो. L&G शुगर फॅक्टरीचे ऑफिसर ताणें मागीर कशी भक्तिवेदांत स्वामीक 5000 रुपये दिलेले त्या प्रिंटिंगा खातीर. आणि त्या मागीर अपास तांणी त्या प्रिंटिंग स्टार्ट केलेलें सेकंड खंड फ्रॉम चॅप्टर 7. हांगा ते आमी लास्ट सॅटर्डे आमी पळयलेलें आशिल्लें.
आज ताची मुखार आम्ही आता कथा ऐकूया, करूया, ताचे प्रयत्न करूया. तर अनुदान मेळ्ळनंतर त्यांनी ह्या वेळारी डायरेक्ट ओके प्रेसा वचून म्हळ्यार हितशरण शर्मा आले राधा प्रेसा वचन अशी डायरेक्ट त्यांनी ओके प्रेसा वटू कॉन्टॅक्ट करून थंय त्यांनी प्रिंटिंग स्टार्ट केलेलं. तशीच ಸ್ವಲ್ಪ महिन्यानं तांगे सेकंड खंड प्रिंटिंग जावन आयले. ताचेर कवर असं पळय वापस त्या फर्स्ट खंड प्रिंट करताना वयल कवर आशिल्लें पळय ते सेम कवर त्यांनी वापस सेकंड खंडार त्यांनी प्रिंट केलेलं आशिल्लें. जशी सेकंड खंड प्रिंट जाल्ले तशीच अपास त्यांनी धनाढ्य लोकांना वच्चे, बिझनेसमॅनाला वच्चे, ऑर्डर जनाला वच्चे ते बुक विकूक वापस त्यांनी स्टार्ट केला भक्तिवेदांत स्वामीन. तांतू तांकां एक बिझनेसमॅन मेळ्ळो, तागेले एक अंगड आशिल्ली, तागेले बुक विकचे काम, नाना नमनाचे तागेले बुक आशिल्ले, ग्रंथ आशिल्ले. मनोहरलाल जैन म्हणून तागेलो तूं संपर्क कर न्हू. त्या मनोहरलाल जैनान भक्तिवेदांत स्वामीक तांगेले बुक विकच्याक सहायता केली. तशी करता करता 1964 जानेवारींत त्यांनी त्या वेळाच आमगेले उपराष्ट्रपती व्हाईस प्रेसिडेंट आशिल्ले जाकीर हुसेन तांकां मेळिल्ली ती. तशी जाकीर हुसेन मुसलमान आशिल्लो जाल्यार ताणें भागवतमा हांनी भक्तिवेदांत स्वामीन लायक कार्य केलेले, बरयले लायक केलेले कार्य केलेले ताचे होगळशिल्ले तांणी. आनी एक कॉमेंट्री ताजे वयर एक लायक कॉमेंट्स तांकां बरोवन दिलेले आशिल्ले फर्स्ट खंडांत. तशी जी मागीर तेन्ना जाकीर हुसेना मेळूं गेली तेन्ना तांगेले बस्त स्वागत केलें जाकीर हुसेनान. आनी तांगेले मनां एक प्रश्न आशिल्ले जाकीर हुसेनाल मनांत की भागवतम कशी मनशाला मनुष्य जिवनांत कशी त्यांनी हेल्प करता, भागवतमान कसं हेल्प जावचें तें त्यांनी क्वेश्चन निमगिलेलें भक्तिवेदांत स्वामीक. जाल्यार आन्सर दिवका जाल्यारीच जाकीर हुसेन उपराष्ट्रपती नव्हता, म्हळ्यार खंडापट्टी बिझी आशिल्लो. प्रभुपादाल आन्सर भक्तिवेदांत स्वामी आन्सर ताणें आयकनी आनी मागीर तो तागेले कामां बिझी जालो आनी मागीर तें मेळ न्हू तो थंय दाखून चपकलो. जाल्यार भक्तिवेदांत स्वामीन कसन केलें नेक्स्ट डे एक लायक लेटर बरयलें, एक हॉड एक लायक लेटर बरोवन ते क्वेश्चन जाकीर हुसेनान निमगिलेलें पळय ताची आन्सर भक्तिवेदांत स्वामीन ताका बरोवन दिलेलें आशिल्लें. म्हळ्यार दॅट शोज द कमिटमेंट ऑफ भक्तिवेदांत स्वामी. आतां तांगेले जाग्यार आमी आशिल्ले जाल्यार हांव मिगेल विशय सांगता, हांव आशिल्ले जाल्यार क्वेश्चन निमगून तो चमकल ना हांव सोबत चचलो सोंड दित आशिल्लो हांव. बट भक्तिवेदांत स्वामीन ही मेड इट अ पॉयंट that what he has asked निमगिला पळय ताचे आन्सर दिवचे. ही मेड इट अ पॉयंट आनी नेक्स्ट डे एक लायक हॉट दिलेलें आशिल्लें भक्तिवेदांत स्वामीन. तशीच मागीर 1964 मार्चांत आमी 10th चॅप्टरान कशी एक तांगेले एक कृष्ण पंडित म्हणून एक फ्रेंड आशिल्लो त्या रुमान बसून भक्तिवेदांत स्वामी ट्रान्सलेट करता आशिल्ली ती. आतां ताणें ಸ್ವಲ್ಪ दिवसा खातीर भक्तिवेदांत स्वामीक सांगलें तुम्ही आता त्या देवस्थानात दाखून भायर येवन विंगड देवस्थानात वचून राबात. खंयची देवस्थानां लागींच आशिल्लें आनी एक देवस्थान राधा वल्लभ आलें देवस्थान राधा वल्लभ राधाकृष्ण देवस्थानात दाखून मागीर भक्तिवेदांत स्वामी राधा वल्लभ देवस्थानात राबू तांणी स्टार्ट केलें. आनी थंय तांकां एक एडवांटेज मेळ्ळें कसन म्हळ्यार
सकाळी आणि सांजवाळा तांकां दोन्ही वेळा पळय ते एक लेक्चर दिवच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ते राधा वल्लभ देवस्थानात. तशी कृष्ण पंडितान एक अरेंजमेंट करून दिलेलं तांकां भक्तिवेदांत स्वाम्याक. तितलेंय न्ही, ताजे उपरांत त्या कृष्ण पंडितान भक्तिवेदांत स्वामीक 1500 रुपये वर्कीन दिला त्या वेळार. तांगेले एवरीडे एक्सपेन्स खर्चा खातीर तांगेले जावण की खंय वचके जाल्यार की खंय त्या पुरो खर्चा खातीर 1500 रुपये त्या कृष्ण पंडितान भक्तिवेदांत स्वामीक दिलेले आशिल्ले. तशीच भक्तिवेदांत स्वामी मागीर थंय राबून तांगे बरोवचे कार्य तांणी सोडून दिनी. भागवतमाचे ट्रान्सलेशन तांणी ते सोडून दिनी आशिल्ले. जाल्यार तितली बिझी शेड्युलांतूय तांणी सकाळी आणि सांजवाळा त्या देवस्थानांतूय तांणी क्लास घेवचे आशिल्ले, लेक्चर दिवचे आशिल्ले. तशीच मागीर 1964 जूनांतू भक्तिवेदांत स्वाम्याक आमगे त्या वेळा आशिल्ल्या प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीक मेळच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी 1964 जूनांत. आता ती ऑपॉर्च्युनिटी कशी कोण दिली तांकां? एक त्या चिप्पीवाडा देवस्थानांत तूं खंय राबता आशिल्ली पळय त्या देवस्थानाचे एक ट्रस्टी आशिल्ली ती दौलतराम खन्ना म्हणून. त्या दौलतराम खन्नाले लाल बहादूर शास्त्री वॉज अ गुड फ्रेंड. तशी जावन आणि दौलतराम खन्नाक भक्तिवेदांत स्वामीले बरोवचे कार्य आशिल्ले पळय बुक ट्रान्सलेशन ताचे मस्त प्रभावित जालेली तांणी. म्हणून तांगेल एक आलोचन कसन म्हळ्यार एक चांग संन्यासी एक चांग साधू आस पळय ताणें लाल बहादूर शास्त्रीक मेळटा म्हणून तांगेली एक इच्छा आशिल्ली दौलतराम खन्नाली. म्हणून तांणी एक अरेंजमेंट करून लाल बहादूर शास्त्रीक तांणी एक मेळोवन दिलेले आशिल्ले भक्तिवेदांत स्वामीक त्या वेळार. तेन्ना जेन्ना भक्तिवेदांत स्वामी त्या पार्लियामेंट हाऊसात चमकलीत पळय तांगेल प्राय पळोवन तांगेले तांकां लायक एक लाल बहादूर शास्त्रीन तांगेले लायक एक सम्मान दिलेले आशिल्ले, तांगेलें स्वागत केलें. तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीन स्वता इंट्रोडक्शन दिल्लें तांणी कोण म्हणून आनी तांगेले चिल्ला दाखोवन एक भागवतमाचे सेकंड खंड ते प्रिंट केलेले आशिल्ले पळय तें एक तांणी बुक ग्रंथ तांणी लाल बहादूर शास्त्रीक दिल्ले. आता योगायोग कशें आशिल्ले पळय तें बूक दिताना आनी त्या लाल बहादूर शास्त्रीन घेताना एक्झॅक्टली त्याच वेळार पळय फोटोग्राफरान फोटो काडलेले आशिल्ले. मागीर ते जाले नंतर नेक्स्ट डे वापस भक्तिवेदांत स्वाम्यान लाल बहादूर शास्त्रीक एक लेटर बरयलेलें. ते लेटर कसन म्हळ्यार की तुमी भागवतमाचे बुक वितरणांत म्हाका सहाय करात. तेन्ना लाल बहादूर शास्त्रीन मार्केन तांकां एक रिप्लाय दिलें लेटरात रिप्लाय केला स्वता बरोवन तांगेले हँडरायटिंग आनी तांगे सिग्नेचर त्या लेटरांत तांतूं तांणी एक सेंटेन्स लायक बरयलें कसन म्हळ्यार तांकां भारी खुशी जाता म्हळ्यार कोणाक लाल बहादूर शास्त्रीक भारी खुशी जाताली कितें म्हळ्यार हें पुस्तक जर सकट जितलें तांगेलें गव्हर्मेंट ऑफिस आशिल्लें पळय तांणी ह्या भागवतम तांगेल गव्हर्मेंट ऑफिसांत तूं ग्रंथ दवरला पळय ते लाल बहादूर शास्त्रीक खूश जाताले म्हणून तांणी तें लेटर बरोवन दिलेलें. म्हणून तांणी मागीर त्या तांगेले शिक्षा मंत्री आशिल्ले पळय आर के शर्मा म्हणून ताक मागीर लाल बहादूर शास्त्रीन इंस्ट्रक्शन दिलें भागवतमात तुमी बूक सकट आमगेल्या गव्हर्मेंट ऑफिसांत दवरची तशी तुमी तांणी ऑर्डर दिवची. फर्स्ट कॅन्टोन फर्स्ट खंडाचे पळय आमी पळयलेले कशी एड्युकेशन मिनिस्ट्रीन 50 बुकां ऑर्डर दिलेले तशीच हे सेकंड खंड जेन्ना प्रिंट जावन आयले पळय त्या सेकंड खंडात वर्की
एज्युकेशन मिनिस्ट्रीन तांकां 50 बुकाच्या पास ऑर्डर दिलेले आशिल्ल्या त्या पुरा गव्हर्नमेंट ऑफिसांतून दवरका म्हणून. एक कडेन भक्ती वेदांत स्वामी कष्ट काणू बुक विकचे त्या ग्रंथ बरयले भागवतम विकचे प्रयत्न करता आशिल्लीची. नाना नमनाच लोकांक मेळची की धनाडे लोकांक मेळची की एक सेकंड व्हायला. हरे कृष्णा. सॉरी एक्चुअली आज हांव आमच्या ऑफिसान तू असं हांव क्लास ऑफिसान दिता असं आज चिक लेट जाला म्हाका ऑफिसान. एक कडेन आमी आशिल्ली जी एक कडेन कशी भक्ती वेदांत स्वामी तांगेले भागवतम ट्रान्सलेट केलेले बुक विकच्या प्रयत्न करत आशिल्लीची तशीची तांणी थर्ड खंड फर्स्ट खंड जाल्ले सेकंड खंड जाल्ले आता थर्ड खंड म्हळ्यार कॅन्ट ऑफ फर्स्टाचे लास्ट 6 चॅप्टर्स ते तांणी बरोवचे स्टार्ट केलेले. आता ट्रान्सलेशन स्टार्ट केला जाल्यार वापस त्या प्रिंटींग वगैरे केन्ना तांकां करका ना दुड्डू ना वापस त्या दुड्डू अर्जन करच्याक डोनेशना खातीर वापस तांगेले दिल्लीन तू सगळ्यांक मेळची की व्हड लोकांक मेळची की बिझनेसमॅनां मेळची की पॉलिटिशियन्सां मेळची की त्या पुरा तांणी वापस थर्ड खंडाचे प्रिंटींग करच्या जाल्यार दुडवाची व्यवस्था करूंक तांणी वापस दिल्लीन तू सगळ्या लागीं वचचे तांणी स्टार्ट केलें. तशीच मागीर तांणी बॉम्बेंत आयली ती दुडवाचे अरेंजमेंट करूंक तांणी बॉम्बेंत आयली ती. बॉम्बेंत तांणी एक धर्मशाळा आशिल्ली प्रेम कुटीर म्हणून त्या प्रेम कुटीर धर्मशाळान तांणी ते फ्री ऑफ कॉस्ट तांतूं थंय तांकां दुड्डू लागना म्हणून तांगेला दुड्डू ना आशिल्लो म्हणून तांणी त्या प्रेम कुटीर धर्मशाळांतूं तांणी अरेंजमेंट केलें तांगेले स्वताक रावचें. आनी बॉम्बेंत वर्केन मागीर तांणी सकडाला वचून डोनेशना खातीर वचचें तांणी स्टार्ट केलें. तेन्ना तांणी म्हळ्यार प्रभुपादाले भक्ती वेदांत स्वामीले कितली इंटेलिजंट तांणी आशिल्ली तें तांतूं कळटा. तें तांणी झाकीर हुसेनान तांकां एक कॉमेंट बरोवन दिलेले ताची प्रिंट आवट की लाल बहादूर शास्त्रीन तांकां लेटर दिलेले ताची प्रिंट आवट आनी लाल बहादूर शास्त्रीक तांणी त्या भागवतमात बुक दितना त्या फोटोग्राफरान फोट काडलेले पळय ताची पुरा प्रिंट आवट आनी घेवन सगळ्याक ते दाखोवन म्हळ्यार एक इम्प्रेशन एक लायक हें इम्प्रेशन पडच्या खातीर हैदराच्यान हें पुरा पळयले नंतर तांकां डोनेशन दिवका तितलें म्हणटा तांणी लायक करून प्लॅनिंग करता आशिल्ली भक्ती वेदांत स्वामी. तेन्ना तांणी केलो लोकांक थंय बॉम्बेंत मेळ्ळी ती. तेन्ना सुमार सगळ्यांक मेळ्ळ न्हू तांकां मागीर तांकां एक सुमती मोरारजीले आपास तांकां मेळचें तांकां एक मन जाल्लें एक तांणी निश्चय केलो कितें म्हळ्यार फुडल्या पंथाक तांणी एक वेळा सुमती मोरारजी ऑफिसा चमकलेली ती भक्ती वेदांत स्वामी. तेन्ना थंयची तिगे सेक्रेटरी आशिल्लो पळय अगरवाल म्हणून त्या वेळार अगरवाल आशिल्लो ताणें भक्ती वेदांत स्वाम्याक सांगिल्लें तुमी दुडवाचें अरेंजमेंट करा ती तुमकां अर्द दुडवांत म्हळ्यार हाफ 50% डिस्कावंट हांव तुमकां अमेरिका पेटोवन दिता जाल्यार आतां 50% दुड्डू तुमी ओटू करात म्हणून तांणी त्या वेळार सांगिल्लें 1959 आतां 1964 जुलय चलता.
आता आम्ही कंचे 11 चॅप्टर आता वाचितात पळय ते 1964 जाला. तांणी 1959 तू तांकां मेळलेले. तेन्ना ताणें सांगिल्लें तुमी अमेरिका वचका जाल्यार 50% दुडू दियाची, 50% अवर कंपनी वील बेर, सिंधिया स्टीमशीप कंपनी म्हणून. तें तांकां उडगास आयले म्हणून तांणी वापस सुमती मोरारजीक मेळच्याक तांणी वापस प्रयत्न स्टार्ट केले. तिक मेळूक चिके कश्ट जाल्ले. कश्ट न्हू ती म्हळ्यार एक बिझी हो बिझनस तिगेलो व्हड आशिल्लो त्या वेळार. तेन्ना केलो पटी तांणी तिगेल्या ऑफिसांनी वचून आयली ती तांकां मेळूं जायनी. मागीर तांगेलो वापस एक त्या वेळार एक तांगेलो एक सेक्रेटरी आशिल्लो. ताका तांणी मेळ्ळी ती. ताण मागीर सांगलें की हांव तुमकां हेल्प करता सुमती मोरारजीक मेळच्यान तूं. जाल्यारय ताका काय हेल्प करूं जायनी म्हळ्यार ती तितली बिझी आशिल्ली. ती टायम दिवच्या तिका जायनाशिल्लें. तेन्ना एक दीस मागीर भक्तिवेदांत स्वामीन कसो निश्चय केलो. भक्तिवेदांत स्वामी तिगेल्या ऑफिसान तूं बसली ती. तिगेली येवची वचची वाट आसा पळय थंय एक स्टेप्स आसा री थंय तांणी बसली ती. आणि एप्रॉक्सिमेटली 5 घंटे सुमती मोरारजील वाट राखून तांणी थंय बसली ती. जेन्ना सकाळ सांजवाळच्या वेळार जेन्ना ऑफिस बंद करची वेळ आशिल्ली पळय तेन्ना सुमती मोरारजी तिगेल कॅबिना दाखून तिगेल ऑफिस दाखून भायर पळय बैसील पळयलें. तेन्ना तिणें तिगेले सेक्रेटरी चौकसी म्हणून आशिल्लो ताका सांग निमगेलें हे स्वामी कोण आनी कशाला तांणी सकयल बसला ती म्हणून निमगेलें. तेन्ना त्या चोक्सीन सांगलें आनी केलोपटी आयली तांकां जाल्यार तुमकां मेळूंक तांकां जायनी तुका. आज आतां 5 घंटे जाल्या तांणी हांगा बसला ती आनी बैसून हांगा जप करता आसची. तांगेली एक इच्छा आसा तुमकां मेळका म्हणून. आनी तिका सुमती मोरारजीक पळय साधू आनी संताल वयर मस्त तिका एक मन आशिल्लें म्हळ्यार तिका तांगे सहाय्य करची की तांकां सन्मान दिवची की ते तिगेले मनांत मस्त एक तिगेले भाव आशिल्ले साधू आनी संता वयर. जेन्ना तिणी आयकलें पळय की 5 घंटे तापून भक्तिवेदांत स्वामी थंय बसला ती तिणी इमिडिएटली तिगे सकळ काम सोडून चोकसी घेवन भक्तिवेदांत स्वामेला ती आयली. आनी तिणें स्वामेक निमगेलें भक्तिवेदांत स्वामीक कसन जाल्लें तुमी कसा लायला ती आनी हांव तुमकां कशी सहाय्य करूं सहाय्य करची कशी म्हणून तिणी निमगेलें भक्तिवेदांत स्वामीक. तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीन आसा पळय तांगेलें एक फुल्ल एक एक शॉर्ट हातू लायक एक पुरा तांगेलें सांगलें पुरा प्लॅनिंग कसो तांणी कशी तांणी खंड फर्स्ट प्रिंट केल्ले विकले कशी तांणी खंड सेकंड प्रिंट केले कोण तांकां डोनेशन दिलें तें पुरो सांगून डिटेल्स पुरो दिलेले. आनी आतां म्हाका थर्ड खंड प्रिंट करता आनी तातूंत तुमी म्हाका सहाय्य करता म्हणून सुमती मोरारजीक भक्तिवेदांत स्वामीन सांगलें. तेन्ना ती म्हणाली अडना ओके पळोवया आमी तुमी अशी कराची नेक्स्ट डे वापस येयात फाल्यां वापस येयात म्हणून सुमती मोरारजीन भक्तिवेदांत स्वामीक सांगलें. तशीच मागीर नेक्स्ट डे भक्तिवेदांत स्वामी सुमती मोरारजील ऑफिसान पावली ती आनी वापस तिका पुरा तें ट्रान्सलेशन तांणी केलेलें पळय दाखयलें. तेन्ना सुमती मोरारजी एग्री जाल्ली आनी भक्तिवेदांत स्वामीक सांगलें तिणें की तुमकां जाय तितलो दुड्ड हांव दिता तुमी तुमगेले थर्ड खंड प्रिंट करात तुमकां दुडवा मोठा कसं नाही आलोचन करका म्हूण ना म्हणून सुमती मोरारजीन भक्तिवेदांत स्वामीक सांगिल्लें.
तें आयकल नंतर एकदम टेन्शन फ्री जावन भक्तिवेदांत स्वामी वापस वृंदावन आयली ती. वृंदावना येवन तांगेल बाकीचे तांणी तेन्ना स्टार्ट केलेले इतले नव्हे थर्ड खंड बाकीचे प्रिंटिंग बरोवच्या खातीर आनी पुरा तांणी स्टार्ट करून कंप्लीट करची म्हणून वृंदावन आयली ती. वृंदावन दाखवून मागीर तांणी मस्त कश्ट काणू राधा दामोदर देवस्थानांत पुरा ट्रान्सलेशन केलें. मागीर तशीच मागीर तांणी दिल्लींत आयली ती प्रिंटिंग कामा खातीर. तशी मनांत एक विश्वास आयलो तांकां. थर्ड खंड प्रिंट जाल्लो की तांगेल फर्स्ट कॅन्टो फुल्ल प्रिंटिंग जातालें. खंड फर्स्ट, खंड सेकंड आनी खंड थर्ड मेळ न्हू फर्स्ट कॅन्टो भागवतामात फर्स्ट कॅन्टो आमी वाजितात पळय त्या फर्स्ट कॅन्टो फुल तांगेले प्रिंट जाताले. आनी त्या जाल्ल्यार तांणी भायलगांवां वचयत प्रचारा खातीर म्हणून तांकां एक मनांत एक आश जागृत जाल्ली वापस. तशी मागीर तांणी थर्ड खंड प्रिंटिंग स्टार्ट केलें. वो जुलय जाला 1964 जुलय म्हयनो जाला त्या वेळार. ऑगस्ट जन्माष्टमी. आता हांतू एक विषय प्रभुपादा विषय ऑलवेज हांव लास्ट 3-4 वेळा सांगला हे विषय. भक्ती वेदांत स्वामेले चिल्लांतू दुड्डू नातला रे पळय तांगेले एम्बिशन तांगेल विजन खंडापटी व्हड. चिल्ला दुड्डू नाचता न्हय आत्ताय तांगेला तितले दुड्डू ना. सुमती मोराजीन दुड्डू दिला थर्ड खंड प्रिंट करूंक मात्र. जाल्यार जन्माष्टमी आयली म्हणून येत म्हणून तांगेल प्लॅनिंग कसं पळयात. उत्तर प्रदेश यूपीचे गव्हर्नर त्या वेळा विश्वनाथ दासाक तांणी देवस्थानांतू राधा दामोदर देवस्थानांतू इन्व्हिटेशन दितात आणि ॲज अ चीफ गेस्ट त्या विश्वनाथ दासान येऊ का म्हणून तांकां एक रिक्वेस्ट केल्लेलो आशिल्लो. तांणी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केले आणि त्या राधा दामोदर देवस्थानांतू तांणी सुमार जाणांक इन्व्हिटेशन दिवन तांकां प्रसादांनी दिवन तांणी एडवांटेज घेतला. तातूंत तांणी एक भागवतामावेर एक क्लासय घेतला तांणी राधा दामोदर देवस्थानांत. आनी इतले प्रसादाक आनी दुड्डू आनी घेवन पळय तांगेले दुड्डू नातला रे पळय. एक तांगेल मिशन इतले तांणी इतले स्ट्रॉंगली फॉलो करता आशिल्ली तांगेल गुरू महाराजाले एक कॉन्फिडन्स आशिल्ली तांगेल गुरू महाराजाल तांगेले एक कृपा इतली दय आशिल्ली. दुड्डू नाचला रे पळय कसं प्लॅनिंग आनी केल्यार दुड्डू ऑटोमॅटीक तांगेले येत आशिल्ले. तेन्ना तांणी राधा दामोदरांतूय मस्त व्हड एक तांणी प्रोग्राम केलेलो आशिल्लो जन्माष्टमी. पॅम्पलेटांनी प्रिंट करून सगळ्याक वांटून डिस्ट्रीब्युटांनी करून सगळ्याक इन्व्हिटेशन दिवन लायकन गर्द तांणी एक फेस्टिवल अरेंज केलेले जन्माष्टमीचे. आणि तो कार्यक्रम मस्त सक्सेसफुल आशिल्लो. तो कार्यक्रम तांणी केलेलो मस्त जन तंतू आयली ती. राज्यपाल आयलो यूपीचो विश्वनाथ दास. तांणी लेक्चर वर्गेन केल्लें. ते लेक्चर करताना ते प्रोग्राम जाल नंतर ते सेकंड खंडाचे एक कॉपी एक बुक तांणी त्या वेळार त्या राज्यपालाक दिल्लेले आशिल्ले. तांगे थर्ड खंड प्रिंटिंग चलता आशिल्लें थर्ड खंडाचे. जाल्यार सेकंड खंडाचे एक कॉपी तांणी विश्वनाथ दासाक त्या राज्यपालाक दिलेले आशिल्ले. मागीर नेक्स्ट डे तांगेल बर्थ तांगेले प्रभुपादाले आविर्भाव दिवस ना जन्माष्टमी नेक्स्ट डे. ऑफकोर्स त्या वेळार तितले काय तांणी तांगेले सेलिब्रेशन आनी ना आशिल्ले.
जाल्यार तांणी देवास्थानां वचून आनी देवाला लायक तांणी प्रार्थना केल्या तशें बरयलेलें आसा तातूंत लिलामृतांतून. तशीच मागीर थर्ड खंड तांगेले प्रिंटींग जावचे स्टार्ट जावन वता एंड कैत जावचे आशिल्ले थर्ड खंडांतून. तशी मागीर आपास तांणी तें थर्ड खंड जशी प्रिंट जाल पळय तशी मागीर ताका तांणी विकचें आनी मागीर कशी आपास दुड्डू ओट्टू करून वापास त्या बुक प्रिंटींग कशी करचें ताची म्हापशी आपास तांणी स्टार्ट केल्या लागलीत तांणी. तें जानेवारी 1965 तांगेले खंड 3 म्हळ्यार कॅन्टो 1 एंड जाल्लें प्रिंटींग तें जानेवारी 1965 कैद जाल्लेलें. टोटल तांकां 2.5 वर्स लागले खंयच्यान तूं फुल्ल खंड 1 खंड 2 आनी खंड 3 बरोवन ट्रान्सलेशन कर प्रिंट कर 8 वर्स तांकां लागले. 1965 जानेवारी तांगे थर्ड खंड प्रिंट जावन आयले. जशी तांगे थर्ड खंड प्रिंट जाल्लो पळय तांकां मन आयलें आत्तां हांव रेडी जाल्लो वेस्टर्न कंट्रीसान तूं वचच्याक. आतां म्हगेलो एक आस भागवतम कॅन्टो 1 फुल थंय वचून हांव प्रचार करयेत म्हणून तांकां एक दिसलें की तांणी आतां रेडी जाल्ली ती वेस्टर्न कंट्रीसा वचच्याक. त्या वेळार तांगेले प्राय 69 भक्तिवेदांत स्वामेले तांणी बसून अशी आलोचना करचें आशिल्लें ऑलमोस्ट 1922 जेन्ना फर्स्ट टायम तांणी तांगेले गुरू महाराजाक मेळ्ळेले कोलकातांतू थंय तांणी सांगिल्लें तें उतर आशिल्लें की तूं शिकिलो तूं शिकला तूं वेस्टर्न कंट्रीसा वचून प्रचार करका. तें 1922 तूं सांगिल्लें तांगेले गुरू महाराजान फर्स्ट टायम मेळटानच. आनी आतां 1965 म्हणल्यार ऑलमोस्ट मोर दॅन 40 इयर्स 40 वर्स नंतर भक्तिवेदांत स्वामीक एक उमेद जाल्ली की आत्तां हांव रेडी जाल्ला म्हगेले गुरू महाराज जाले तांणी सांगिल्लें तें उतरस पळय ताका साक्षात्कार करच्याक आत्तां हांव रेडी जाल्ला म्हणून तांकां एक मना आयलें. त्या वेळार तांकां लागीं 1922 जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना तांणी केली असंभव कशी जावचें. मागीर ताची ग्रहस्थ लायफ तांणी आयली ती त्या ग्रहस्थान तांकां मस्त कश्ट म्हळ्यार बिझनसांनी घालचें चेडू बाळाक पोशुचकी तें पुरो पळोवचें आशिल्लें हांवें. त्या वेळार तांकां काय जायनी म्हणून त्या वेळार तांकां लागता आशिल्लें जावचें कश्ट असंभव इम्पॉसिबल म्हणून तांणी लेखता आशिल्ली ती. जाल्यार लास्ट 10 ऑलमोस्ट 1954-55 दाखून तांणी ग्रहस्थ आश्रमा दाखून तांणी भायर येवन एकलीच रावची तांणी स्टार्ट केल्लें. आनी तें तांणी गृहस्थ लायफ सोडून दिल्ले निमित्त मात्र हे आज तांगेलें कार्य पूर्ण जालें तशी तांकां एक विश्वास आयलो की आतां तांणी गृहस्थ लायफांत आशिल्ली जाल्यार पळय तें प्रायर वर्क केलां तांकां हें पुरो करूं जायना आशिल्लें. भक्तिवेदांत स्वामीन एक तांगेले आमी सुमारपटी पळयला तांणी कोणाक मेळ्ळार पळय रस्त्यार तांणी ऑलवेज तांकां प्लॅनिंग आनी तांगेले बुका विशयी आनी पुरो सांगचें आशिल्लें. कोणय मेळ्ळो ती चिक्के कोणय राबून तांगेले उलयल्यार पळय तांणी म्हळ्यार तांकां तशी कोण सहाय्य करता तें सांगूं जायना न्हय म्हणून तांणी सगळ्यांक तांगेले सांगचें आशिल्लें मिशन कसो ना हांव कशें हें प्रिंट केल्लें खंड 1 खंड 2 खंड 3 कशें हांव प्रिंट केल्लें कोण कोण केला हें कोणय मेळ्ळार पळय तें सांगचें आशिल्लें. वचून प्रचार करता तें बरो सांगचें आशिल्लें. तशींच तातूंत उलयता उलयता तांणी एक मनशां मेळ्ळी तागेलें नांव अग्रवाल म्हणून तो बिझनसमॅन. तशीच रस्त्यार वतना पळय तांणी अग्रवालाक सांगलें अशी तांगेलें प्लॅनिंग आनी परत सांगलें
तेन्ना अगरवाल तो पड़ा संताक आणि साधूक मस्त सन्मान दितले जन तो ಕೆಲವು पटी ताची फूड वर्क नाही भक्तिवेदांत स्वामीन सांगता जाल्यार ಕೆಲವು पटी मस्त संतान आणि साधून तांगेला अगरवालाला हेल्प निमगिल्यार पडा ताण हेल्प करचे आशिल्ले साधू संताक तेन्ना तागेले एक पूत आशिल्लो गोपाल म्हणून तो अमेरिकांतू पेन्सिल्वानियांतू रावचे ताणें तें भक्तिवेदांत स्वामीक गोत आशिल्लें उतरान ताणें सांगलें अगरवालान म्हगेले एक पूत आसा तुका केन्नाय हेल्प जावं जाल्यार सांग वेस्टर्न कंट्रीजाचें तुगेलें प्लॅनिंग आसा मिशन आसा न्हू तुका हांव तुमकां हेल्प करता म्हणून अगरवालान तितलें एक वर्ड एक सांगिल्लें आशिल्लें तें भक्तिवेदांत स्वामीन कॅच केलें आनी मागीर भक्तिवेदांत स्वामीक तांकां 2-3 वेळा सांगलें तुमगेल्या पुताक सांगाची म्हगेले खातीर एक स्पॉन्सरशीप लेटर थंय दाखोवन पेटोवच्याक मागशी लागली ती आनी अगरवालानय तागेल्या पुताक सांगलें एक लेटर स्पॉन्सरशीप पेटयाची ह्या नांवारी भक्तिवेदांत स्वामील नांवार तुमी पेटोवन दी म्हणून अगरवालान तागेल्या पुताक सांगून आसा पुरो तशी मागीर दिवस गेले ताणें सांगलें अगरवालान तागेल्या पुताक सांगून आसा पुरो आनी भक्तिवेदांत स्वामी आपास तागेल्या कार्यांतू तांगेल्या कार्यांत लागली ती प्रिंटींग केलेले बूक विकचे वापस न्यू डोनेशना खातीर तांणी धनाडी लोकांक मेळचे बिझनेसमॅनाक मेळचे त्या भक्तिवेदांत स्वामी आपास तांगेल्या कार्यांतू बिझी जाल्ली ती आनी थंय अगरवालान तागेल्या पुताक सांगून गोपालाक एक स्पॉन्सरशीप लेटर पेटोवन दी म्हणून ताण थंय सांगलें आतां त्या इतलें तें सांगून आनी सुमार काळ अशीच गेले अपास मार्च आयले 1965 मार्च तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामी आलोचन करता आशिल्लीची हांव सांगला वय हांव प्रयत्न करता वय जाल्यार म्हाका म्हगेला दुड्डू ना दुड्डू कशी येवचें हांव अगरवालाक सांगला स्पॉन्सरशीप लेटरा खातीर तांणी आलोचन कर न्ही तो विशय जाल्यार बाय चान्स जाल्यार दुड्डू कशी येवचें खंय दाखून येता दुड्डू त्या पुरा तांणी आलोचनांतू आशिल्ली ती आनी ओटू ओटू तांगेले त्या बूक विकची की तांणी काम वर्केन त्या करत आशिल्ली ती तशीच वापास तांणी 1965 टू मार्चांतू त्या बूक विकच्या खातीर वापास तांणी मुंबय आयली ती बॉम्बे आयली ती वापास तांणी त्या प्रेम कुटीर धर्मशाळांतू राबिल्ली ती ते दुड्डू ना म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणून थंय तांणी राबचें वापस आयली थंय राबूक थंय तांगेलें एक परमानंद भगवानी म्हणून तांगेलो टू तांगेले गुर्त जाल्लो मेळ्ळी ताका आनी तो जय हिंद कॉलेज चर्चगेटांत आसा जय हिंद कॉलेज थंयच तो लायब्ररीयन कॉलेजांत लायब्ररीन तो तागेली ड्युटी आशिल्ली ताणें तागेले थोडे कॉन्टॅक्ट्सांनी आशिल्ले म्हणून ताणें भक्तिवेदांत स्वामीक बूक विकच्या खातीर हेल्प करया म्हणून ताणें एक प्रयास केल्लो आनी भक्तिवेदांत स्वामीक तांणी केलो व्हड बूक पुस्तकालय आसता पळय व्हड त्या पुस्तकालयान तूं व्हर न्हू इंट्रोडक्शन आनी दिव न्हू मस्त प्रयत्न केले ताणें हेल्प करचे ट्राय केलें ताणें भक्तिवेदांत स्वामीक बूक विकच्याक जाल्यार तांतू तांकां सक्सेस मेळ्ळी कोणेय तांगेले बूक दवरच्याक तांणी रेडी जायनी ती 4-5 तांणी व्हड बूक पुस्तकालयान तूं चमकली ती जाल्यार तांकां थंय तांकां हेल्प कोणेय करनी कोणेय बूक दवरच्या एग्री जायनी ती त्या वेळारीची तांकां एक लेटर मेळ्ळें ते लेटर कसं म्हळ्यार NOC
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर आयला खंय दाखोवन हांग दाखोवन एम्बेसी दाखोवन तुम्ही भायलगांव वचका जाल्यार आमकां काय ऑब्जेक्शन ना, तुम्ही तुम्ही तयारी करी येतं म्हणून अशें एक तांकां एक लेटर मेळ्ळें भक्ती वेदांत स्वाम्याक. आता विंगड तांगेले तर फर्स्ट एक्सपिरियन्स ना भक्ती वेदांत स्वाम्याले ते फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणून तांणी आमगेले एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री आसा पळय विदेश मंत्री थंय चमकली ती आनी हें पुरा कशी तांकां लेटर मेळ्ळें आयले कशी तांगेल्या लेटर हें ते निमगुचाक कित्या बद्द आयला की अशीच म्हणून फटफटीची कोणें सांगला पेटयला की कसं म्हणून तांणी इन्क्वायरी करूक एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्रीक वचून थंय तांणी पुरा एन्क्वायरी केलेली आशिल्ली. तेन्ना थंयच कोण जॅन आशिल्लो पळय ताण पुरा डिटेल सांगला की कोण पेटयला. पेन्सिल्वेनियान तूं एकलो गोपाल म्हणून आसा ताण तुमकां पेटोवन दिला हें स्पॉन्सरशीप लेटर. त्या गोपालान एक फॉर्म दिलेलो आशिल्लें सायन आनी करून दिला त्या पुरा तांगेले एक पुरा डिटेल तांणी विदेश मंत्रालयांतू त्या जैनान भक्ती वेदांत स्वामीक दिलेलो आशिल्लें आनी तांतू त्या लेटरांतू गोपालान अगरवाल पुतान बरयलेलें आशिल्लें की हांनी हे जैनान म्हळ्यार भक्ती वेदांत स्वामीन हांगा आयलारी एक म्हयनो मिगेल्या राबताली ती आनी त्या एक म्हयन्याचो खर्च तांगेलो हांव जबाबदारी घेता म्हणून ताणें बरोवन दिलेलें त्या लेटरांत. स्पॉन्सरशीप लेटर म्हळ्यार तशें न्हय हू इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आत्तां आमी भायलगांव वतना विजा एप्लाय करता जाल्यार कोण विजा स्पॉन्सर करता दॅट पर्सन हॅज टू टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्या वेळार तशी ते सिस्टम तेंच न्हय तेन्ना त्या स्पॉन्सरशीप लेटरांतू त्या गोपालान बरयलेलें एक म्हयनो आनी हांगा राबला री हांव तांगेलें कॅर करता तांणी मिगेल वटू राबतालीची की तांकां कसं न्ही जाल्यार हांव जिम्मेदारी घेता म्हणून ताणें बरोवन दिलेलें. तेन्ना त्या लेटरा वयर बेस्ड ऑन दॅट लेटर त्या लेटरा वयरी त्या विदेश मंत्रालयान नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेटाचें एक लेटर त्या भक्ती वेदांत स्वामीक पेटोवन दिलेला. आता त्या गोपालान पळय मनान मनान करनी आशिल्लें कितें म्हळ्यार भक्ती वेदांत स्वामीक ताणें स्पॉन्सरशीप लेटर दिवका जाल्यार केलोपटी केलो साधू खातीर संता खातीर ताणें बरोवन दिलेलें तेगेले आन्नाल निमित्त तेगेले आनू अगरवालो चिके संताल आनी लायक सम्मान करता आशिल्लो तेन्ना तांकां कोणेंय सांगल्यार पळय संतान आनी साधून की म्हाका वचका तुमी म्हाका हेल्प करा तुमगे पूत थंय आसा ताणें इमिजिएटली त्या गोपालाक सांगचें आशिल्लें आनी गोपालान मागीर एक दोन म्हयनो कसं जाल्यार तें लेटर तांणी दिवचें आशिल्लें तशें तशी फुडें केलो पटी जाल्ला बट नो बडी टूक इट सिरियसली. संतांक लेटर मेळ्ळें जाल्यार कोणें वच नाशिल्ली त्या भक्ती वेदांत स्वामीन वचका फुडें कोणेय संत थंय वचूं न्ही तांणी स्पॉन्सरशीप केलो संताक जाल्यार म्हणून त्या गोपालान अशी जी मागीर एक स्पॉन्सरशीप दिलेली आशिल्लें केलो पटी दिला कोणें ये न्ही ती चलो हांकां हांव स्पॉन्सरशीप लेटर दिता आनी वर्कर येताली येता की येना म्हणून ताकाय गोत ना ताण अशी स्पॉन्सरशीप लेटर दिल्लें अगरवालान तागेल्या अण्णान सांगेल म्हणून. आता स्पॉन्सरशीप लेटर आयलें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आयलें आता भक्ती वेदांत स्वामीला पासपोर्ट ना पासपोर्ट करता जाल्यार दुड्डू जावका पासपोर्ट जाल नंतरय वचका जाल्यार दुड्डू जावका हें पुरा आपास तांगेल मनान तूं पुरा आलोचना आयली. तेन्ना तांणी कृष्ण पंडिताक मेळ्ळी आपास तांगेल कोण त्या चिपीवाडान तांकां रूम दिलेले पळय सुरवें राधाकृष्ण टेंपलान तूं मागीर आपास राधा वल्लभ देवस्थानान तूं तांकां राबच्या जाग दिलेले पळय कृष्ण पंडिता ताका वापस तांणी मेळ्ळी ती भक्ती वेदांत स्वामी ताका मेळ न्हू तागेलो टूचिके हें कर न्हू पासपोर्ट कशी वर्केन तांणी रेडी केलो ते पासपोर्ट तांकां आयले कितले 10th जूनाक
10th जूनाक भक्तिवेदांत स्वामेले पासपोर्ट रेडी जावन तांगेल आयला तेन्ना तो वचका जाल्यार भाड जावकार ना त्या भाड्या खातीर तांणी कृष्ण पंडिताक रिक्वेस्ट केल्या जाल्यार कृष्ण पंडितान तांकां त्या वेळार हेल्प करली पूण सुमार वेळा तांणी हेल्प केले जाल्यार भायलगांव म्हळ्यार खर्च चड ना तितलं दुड्डू दिवच्या जायना म्हणून कृष्ण पंडितान तांकां भक्तिवेदांत स्वामीक हेल्प करली आता त्या पासपोर्ट आणि ते स्पॉन्सरशिप लेटर आणि एनओसी लेटर आणि पुरा घेऊन वापास तांणी दिल्ली दाखवून बॉम्बेंत आयली ती पण ह्या पटी तांणी बूक विकच्याक नाही ह्या पटी तांणी आयलीत कशालाच म्हळारी अमेरिका वचका ताची तिकिटा दुड्ड ओट्टू करच्याक तांणी बॉम्बेंत आयली वापास तेन्ना वापास बॉम्बेंत येवन तांणी सुमती मोरारजी ऑफिसा चमकली ती आणि तिगेल त्या सेक्रेटरी आशिल्ली पळय चौकसी म्हणून त्या चौकसीक मेळ्ळी ती आणि चौकसीक सांगलें पुरा अशी अशी मिगेल पासपोर्ट जाल्ला मिगेल स्पॉन्सरशिप लेटर वर्केन आयला आणि हांगा विदेश मंत्री दाखवून म्हाका नो ऑब्जेक्शन आयला सर्टिफिकेट लेटर तातूं तुम्ही म्हाका हेल्प कराची म्हाका अमेरिका पेटोवन दियात तुम्ही म्हणून तांणी चौकसीक रिक्वेस्ट केली सुमती मोराजीक सांगा तुम्ही आणि म्हाका ते कशें अरेंजमेंट करून दियात म्हणून चौकसीक सांगले तांणी तेन्ना चौकशी वापास सुमती मोरारजीला चमकलो आणि सांगल्या त्या वृंदावनात स्वामी वापास आयली ती भक्ती वेदांत त्या तुम्ही दिलेले दुड्डू तांकां दिले आशिल्ले पळय तांतूं तांणी म्हणून तांणी एक आश तांणी रिक्वेस्ट दिला कसं करचें म्हणून चौकसीन सुमती मोरारजीक सांगल्या तेन्ना सुमती मोरारजी सांगता ना त्या स्वामीक त्या स्वामीन अमेरिका वचूनच म्हणून सुमती मोरारजीन सांगल्या कित्या म्हळ्यार एक तांगेल प्राय जाल्ला आणि थंय तांगेल गुरताज कोणेय ना ती थंयचे क्लायमेट तांकां सूट जायना हें पुरो आलोचन कर म्हळ्यार एक चांग तिगेल भाव दुड्डू दिना म्हण ना जाल्यार तेगेले एक भाव चांग त्या प्रायर तांणी थंय वचून इतले कश्ट काडून त्या बुक आनी पुरा प्रचार आनी करच्या जायना तांकां म्हणून त्या एक चांग त्या भावान तिणें चौकसेक सांगलें हांव हेल्प करना म्हणून सांगिल्लें चौकसीक तिणें अमेरिका वचका जाल्यार तांणी हांगाची भारतांतूची तांणी कसं प्रयत्न केला रे हांव तांकां पुरा हेल्प करता हांगा तांणी बसून कसं तांगे ट्रान्सलेशन करचे की बुक प्रिंटींग आनी करचे की कसं करचे आसला रे हांव तांकां हेल्प करता म्हणून तिणें चौकसीक सांगून तांगेले अमेरिका वच्चा ना म्हणून तांणी भक्तिवेदांत स्वामीक सांगलें आज आमी हांगा कैद करया हाजी मुखार वापस आमी नेक्स्ट सॅटर्डे पळोवया कशी मागीर सुमती मोरारजीन एक्सेप्ट केल्लें तांगेल रिक्वेस्ट कशी मागीर तांणी चमकली जी कशी तांगेल स्वप्न साकार जाल्लें 11th चॅप्टराचें हेडिंग तेंचें न्हय स्वप्न साकार हुआ द ड्रीम कम ट्रू कशी तांगेल तें स्वप्न साकार जाल्लें तें आमी आतां नेक्स्ट सॅटर्डे लिलामृतांतून पळोवया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद